आतां राती म्हटल्यार एक अरावंड 3:30 सुमार ही तुमी फाटल्यान प्रॉपर्टी पळोवपाक शकता. वयर तेंचे तर आरशे ब्लॅक आसा आनी सकयले तेंचे कडेन रेस्टॉरंट म्हणून लायसन्स आहा खंय. तेंचे कडेन तर रेस्टॉरंट म्हणून तर लायसन्स आहा, ते तर रेस्टॉरंट तर चलयता जाल्यार एक सिंपलशी गोश्ट रेस्टॉरंटाक एक मार्केटींग जाय पडटा. जाल्यार तेंच्यांनी एक तर वयले आरशे काय केल्या भितरली टेबलां आहा काय कोण लोक बोल्ला ते कांयच दिसना. कॉलेज सर तेजे वरसून डायरेक्ट कोर्टा हांगासर इलिगल कितें तरी चलता म्हणून. सेकंड थिंग हांगाच आमची देवळान नवरात्राच्यो राती चलता. दांडिया आसलो काल रास दांडिया, थंयसर थोडी चेडवां आमची राती 3 सुमार चलोन वयताली घरा कडेन. तांकां हांगासर कमेंट पास जालो की तुमकां कितले पयशे दिवपाक जाय ते आमी दिता, तुमी फक्त आप लोग अंदर आ जाओ, आप लोगों को क्या पैसा देने का हम लोग देताय म्हणून. ही आमची आयची परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी आख्ख्या कालाकुटान भोंवले आनी आयचे डेटीक आमच्या वाड्यारूच न्यू प्रोमायसीस तेंच्यांनी ओपन केल्या. हांव हेज्या बद्दल आनी कांय उलयना. हांव एकूच सांगता, जे हायर ऑथॉरिटीज आहा जांक कोणूय आमचे पंच मेंबराक आमी सांगला, आमची चेडवां जावं भुरगीं जावं कोणूय जावं हांगासर सेफ भोंवपाक जाय. हो आमचो डेलीचो रूट, वॉकिंग पाथ हो आमचो. आमी हांगासरसून चलोन वयता, चलोन घरा कडेन येता. आमचो लोक हांगासर चलोन टिट्यार वयता. आयज पासून आमची चेडवां सुद्दां हांगासरसून चलोन वयता. हांगासर फुडें कोण कोणाक पोवचो. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल सीएमाक म्हणून येता तो डायरेक्ट, आनी आमच्या सरपंचाकूय हे जाता बेगीन फोन करचे जाल्यार गांवचे भुरगे रेडी आहा दांडिया घेवन. खूब वर्सां पयलीं तुमकां खबर आहा एक ग्रूप आसलो. आतां म्हाका दिसता तो एक्टिवेट करपाची गरज आसा की कोणा कडेन जर कांय जायना जाल्यार गांवचे भुरगे फुडें सरून हॉकी स्टिकीन तांकां धांवपाचें आहा. की ओपन चॅलेंज तांकां, कित्याक तुमी जर आतां रातचे आमच्या चेडवांक चलोवंक दिना. फाटीं होच इन्सिडंट आमचो वॉल्तार जाला, पूण तो खंय ना खंय रिकॉर्डार येवंक नासलो. कळंगूटच्या थळाव्या चलयेचो विनयभंग केल्या प्रकरणात थळाव्यांनी दुबाविता आड कागाळ नोंद केल्ली. देखून कळंगूट पुलिशेन ह्या दोगांकय अटक केल्याची माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या. देखिए, इसके अंदर जो हमें कंप्लेंट मिली उस कंप्लेंट के बेसिस के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर की गई कळंगूट पुलिस स्टेशन के अंदर अंडर सेक्शन 74, 75, 78, 79, 150 सबसेक्शन 2 रेड विद 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस. और इसको इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसके अंदर अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया और भी इसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसके अंदर अभी और अरेस्ट बाकी है. ह्या प्रकरणाचेर कळंगूट पंचायतीन खर तिडक उक्तायला. ह्यान फुडें असले प्रकार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी कळंगूट पंचायतीन दिल्या. हांगासर 2 इश्यूज आहा. एक इश्यू जी आमची चेडवां दांडिया डान्स कितें दांडिया डान्स आनी ती अबावट 2 o'clock और 2-3 जाता ती. सो ती घरा वयताली आनी ते कोण अननोन पर्सन, हांवें नको ते जाणा, की तांकां विचारलें तूं सांगताय ते आती हे और कितें म्हणटा ताका. सो हे रस्त्यार जालें, हो इन्सिडंट रस्त्यार जालो. आतां तेच सायडीच्या हेका थिचरूच आनी एक रेस्टॉरंट आमी लायसन दिलेलें आहा पंचायतीन. कोण ताका म्हणटा ताका दीपक कुमार म्हणून. सो थिचरूच तेजे रेस्टॉरंट आहल्यान तेजी गाडी आशिल्ली. सो थिचर ते को इन्सिडंट जाले. रायट. सो त्या पासत हो इश्यू क्रॉप अप जालो. आतां पयल्या दिसा हो इन्सिडंट जालो म्हणजे सकाळी फुडें 2 हांगो आनी मागीर सांजे 7 आमी लोक तितूर एकठांय जाले. म्हणजे दसऱ्याच्या रातीक जो कितें इन्सिडंट जालो आमच्या भुरग्यांची, हो खरोच खेदाचो विशय आसा. कारण आमकां सदांच दिसता की आमच्या भुरग्यांचो असो प्रसंग केन्ना येवचो न्हू, कोणाचेर येवचो न्हू, आमच्याच असो न्हू, खंयच्याच भुरग्यांचेर असो प्रसंग येवचो न्हू. आनी आमी एज अ पंचायत आमी सदांच अशी इलिगलिटीज आसता पळय तेजेर काम करता. पूण केन्ना केन्ना आमकां दिसता की आमी इलेक्टेड मेंबर म्हणून कितें तरी कमी पडटा काय, किंवा पंचायत म्हणून आमी कितें कमी पडटा काय. पण आमच्या थ्रू आमी करता. आयजूच असो इन्सिडंट जालो पळय, ते खरेंच म्हाका एकदम अशें दूख दिसलें. आनी फाल्यां आमची मिटींग आसा, फाल्यां हेजेर आमचें डिस्कशन जातलें आनी जें कितें करूंक जाय जशें सरपंचान सांगलां तें केलें गेलें वयतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर.